गोंया खातीर आयात निर्यातीचे फाटभुंयेर चोरला घाट म्हत्वाचो. चोरला घाटावयल्यान उद्देगीक मळावेल्या वस्तूंची मोठ्या प्रमाणात आयात निर्यात जाता. फोंडकुलां पडिल्ल्यान येरादारीक त्रास जाता. ही परिस्थिती पावसांतली सगळ्याक फोंडकुलां. आयज मेरेन रस्तो तस्सो. रस्तो सारको करूंक केंद्रान कर्नाटकाक 58 कोटी मंजूर करचे म्हूण जीसीसीआयचो अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपोन केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरीक चीट बरयल्या. माननीय मंत्री नितीन गडकरी हांकां लेटर केल्या. हे लेटर पयलींच न्ही, हाचे पयलीं आमी खूब लेटरां केल्या उपरांत माननीय नितीन गडकरी इंटरव्हीन जावन डायरेक्शन दिवन खुबशे रोड बीन जाल्यात. म्हणून बेलगांव चोरला घाट हो एकदम कमी अंतर आसा आनी तो कमी अंतर आसा म्हणून त्या कमी अंतराचेर लोकां आमी जेन्ना बेळगांवांतल्यान कनेक्टिविटी आसा म्हणजे चडशें ट्रान्सपोर्टेशन जाता. मागीर तें दूद आमकां थंयच्यान येता, आमकां चिकन हाडपाचें जाल्यार थंयच्यान येता, व्हेजिटेबल्स मेजर व्हेजिटेबल्स आसा ते सगळे बेळगांवच्यान येता आनी हे सगळे डिपेंडेंट थंयच्यान आसा. शॉर्टकट रोड हो मदलो एक स्ट्रेच आसा तो सदांच ब्रेकडावन जाता, खराब जाता, बिगडटा. म्हणून आमी वारंवार आमी बेळगांव चेंबर ऑफ कॉमर्स आणि बेल्लारी चेंबर ऑफ कॉमर्स म्हणजे कर्नाटकाचे जे चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री आसा ते गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री करून एकठांय जावन ते लेटर तांकां धाडल्या. तांचें रिप्रेझेंटेशन थंय पावल्या आनी बेगिनात बेगीन त्या रोडाचेर नॉट बेगीन कंटिन्युअसली रेनी सिजनात सुद्दां त्या रोडाक कसल्या प्रकारचो प्रॉब्लेम येवपाक जायना. सो दॅट आमकां हांगा फॉर एग्जाम्पल गोंयांत पयलीं एकूच एअरपोर्ट आशिल्लो. बेळगांवच्यान माल येतालो, एक्सपोर्ट जातालो दाबोळी एअरपोर्टा वयल्यान. आतां मोपा एअरपोर्ट जालो आनी आमी केंद्रीय सरकार आनी गोंय सरकार एक लॉजिस्टीक हब तयार करपाचो प्रयत्न करता आनी चेंबर आमी सदांच सरकाराक सपोर्ट करत आसात. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी.